हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां स्पेशल गणपती स्पेशल नेवऱ्यो पिठ्याच्यो करून दाखयता। आनी ही रेसिपी जावन आसा म्हज्या आवयची आनी ताका लागून मेजरमेंट तुमकां पयलीं सांगता। एकूच ग्लास घेया, म्हणजे हांवें पळय हो एक पेलो घेतलो आनी एक पेलो गंव घेतले पळय गंव आनी बरे फुलोवन भाजले आनी गॅसीर जशें कायलेर फुल्ले की ना बारीक गॅस करप, लीप बारीक गॅस करप आनी ताचेर बरें सारकें तामशे कशें बरें भाजप। हे पळय आतां हे बरें भाजले आनी निवयले। एक ग्लास हे पळय हे गंव, एक ग्लास हे पळय हरभरी डाळ चणे डाळ ती तशीच बरी भाजप आनी 2 ग्लास हे पळय चणे आनी चणे हांवें धवे चणे घेतल्या वाटाणे ते हे पळय हांवें निवळ दवरले तशेंच बरें खमंग सारके भाजप। म्हणजे पीठ आमी चड ती मागीर भाजची ना, ताका लागून हे भाजता आसतनाच हेचेर सगळी मांडणी आसता। तेन्ना आतां तुमकां परत हांव मेजरमेंट सांगता। 2 पेले, 1 पेलो आनी 1 पेलो आनी फुडलें साहित्य हांव तुमकां मागीर सांगता। आतां कितें करुया, आतां हे पयलीं आमी दळून हाडुया, गिरणी वयल्यान दळा, मिक्सरार चड तितलें जावचें ना म्हणून। आनी हे आतां चणे आसा पळय ते हांव मातशे मिक्सराक लायता आनी तेची कल्लां काडून उडयता आनी मागीर आमी हे दळून हाडटा। आतां हे पळय हांव मातशे एकदांच मिक्सरार फर करून काडले। हे पळय आतां हे फाफुडटा आनी ताची कल्लां काडटा आनी हे पळय हातून मिक्स करता आनी दळून हाडटा। आतां आमी कितें केलें हे पळया, हे पीठ दळून हाडलें, गंव चणे बीन भाजलेले पळय ते। आनी नेवऱ्यो करपा खातीर आतां साहित्य कितें लागता तें तुमकां सांगता हांव। तर हे पीठ लागता, ही साकर लागता पळय आनी साकर आपल्या चवी प्रमाणे घेया। तशेंच हे तीळ, हे कॅज्यू नट्स, ह्यो इतल्यो वेलच्यो घेतले आनी हे इल्लेशे मीठ आनी हे तूप आसा पळय ते फक्त हे पळय इतलो 1 चमचो घेतले, तेच्या वयर घेवचे ना। हे कित्याक घेतले जाणा, म्हणजे आमी कायल गॅसीर दवरता पळय ती कायल सकयल लागूंक जायना पीठ घातले की। आनी चड घातले समजा तुमी तूप, जर मागीर ह्यो पिठ्याच्यो नेवऱ्यो आसा पळय त्यो अश्यो सारके भितन घडघड कशें जाता, ताका लागून थोडेच तूप घालपाक जाय। आतां कितें करुया, हे पळया 1 चमचो हांवें तूप घातले तातूंत हे आतां पीठ घालता। आतां हे पीठ न्ही बारीकूच गॅसीचेर मातशें भाजपाचें, चड भाजप ना। कित्याक जाणा जेन्ना आमी आतां नेवरी कायलेन घालतली पळय तेलान तेन्ना हो पिठो मागीर भितर आनिकूय भाजून येता म्हणून। आतां हे मातशें भाजुया 1-5 मिनटां बारीक गॅसीचेर। तितल्यान आमी कितें करुया, हे धवळटा न्ही आमी कॅज्यू नट्स बेश्टे भाजुया मातशे आनी हे तीळ भाजून काडुया। ताका हांव आतां तूप तेल कांयच घालचें ना, बेश्टेच भाजतलें मातशें। हे पळय आतां हे पीठ न्ही भाजत आयलें, म्हणजे मातशें ते 5 मिनटां हे पळय मातशें कळपाक जाय जर तुमकां हे पळय बरें गरम कशें जालें हे पळय हातान धरून नजो तेन्ना हे बंद करपाचें। आतां हांव हे गॅस बंद करता हे पळया आनी हे मातशें अशें धवळीत रावपाचें। जालें हे रेडी, चड घालप ना तूप भितन, कमीच घातला न्ही ताका लागून ते धवळीत रावूंक जाय, नाजाल्यार ते लागत म्हणून हे आसता, लागपाक दिवंक जायना, कोडू लागता मागीर। आनी चडूय भाजपाक जायना, नेवरी कोडू जाता, इतलेंच। आनी आमी खमंग अशे आमचे चणे बीन भाजलेले न्ही ताका लागून हे पळय इतलेंच अशेंच पुरो हे पीठ। आतां आमी कितें करुया, पयलीं तिळयो भाजुया। हे पळय कायल दवरल्या
आता ह्यो तिळ्यो भाजून जाल्यो, फिटफिटा लागले हे पळय, तेन्ना आता ह्यो जाल्यो आमी काढून त्यो सायडीक दवरुया. आता हे पळय हांवें कॅज्यू नट्स घातल्या. तूप तेल काय घालूंक ना. हे पळय मातशें अशें रोस्ट करता आनी दवरता अशेंच निवत, कित्याक जाणा पावसान आता हे पळय ते मोव जाल्ले आसता. हे पळय अशें मोव कशें जाल्ले आसता आनी हेजे बारीक कुडके करपाक जाय न्ही, ताका लागून हे मातशें गरम कर. हे पळय आतां हांव गॅस करता बंद. हाचेरूच जातले ते. आनी तुमी न्ही तीळ केन्नाच न्ही मिक्सरार अशें वाटून बीन घालूं नाकात, कित्याक जाणा हे आतां काडून दवरता तर तीळ समजा आतां मिक्सरार वाटले न्ही आनी घातले भितर, जर न्ही नेवरी आसता पळय ती जे अशें सारण आसता तें अशें गच्च बसता सारकें, ताचें तेल भायर सरता न्ही तिळांतलें, ताका लागून तीळ अख्खेच घालपाचे. आतां हांव कितें करता, हे काडून दवरता. हे पळय आतां हांवें न्ही हांगा साखर घातल्या मिक्सरान, तातूंतूच हे पळय वेलच्यो सोलल्या त्यो घालता. आतां हें न्हिवलें तेन्ना न्ही भितर हांवें हे पळय तीळ घातले, तातूंत तीळ घातले, तशेंच साखर घातली मिक्सरार वाटून. आनी आतां भितर न्ही हे पळय कॅज्यू नट्स हांवें अशें भरभरीत केले ते घालता. आनी तुमगेर कॅज्यू नट्स आसा जर इल्लेशे आनी एक्स्ट्रा घातल्यार जाता, पण चडूय घालूं नाकात. तितले हे आसा पळय मागीर भितर सारण आसता तें अशें गच्च कशें बसता म्हणून. आनी हे इतलेशें मीठ घालता आनी आतां हें सगळें मिक्स करता. आनी साखर जाय जर आनी साखर घालपाची आपल्या चवी प्रमाणे. आतां न्ही हे सगळें मिक्स केलें हांवें, साखर घातली, वेलची घातली, तीळ घातले आनी कॅज्यू नट्स घातले आनी हे पीठ आतां वेवस्थीत तयार जालें, म्हणजे सारण आमचें. आतां हांव कितें करतलें जाणा, हे डब्यान आतां हातूंत भरून दवरतलें. आनी ह्या पिठाची तुमकां एक ट्रीक सांगता आनी ही बरी इम्पॉर्टंटूय आसा तशी, कित्याक जाणा हें जेन्ना सारण करता पळय तेन्ना तुमी सांजचेशें करा, म्हणजे 3 सांजचे अशें, नाजाल्यार सकाळी फुडें तरी करा. कित्याक जाणा हेका न्ही आयज एक रात आतां जावन गेली की ना दुसरे दीस हे पिठ्याक न्ही टेस्ट इतली बरी येता जाणा. आनी तेन्ना तुमी नेवऱ्यो करा, म्हणजे हाची टेस्ट भितर उतरतली आनी इतल्यो बऱ्यो नेवऱ्यो लागता. मुद्दाम असल्यो करून पळयात तुमी. हांव सांगता बीन म्हणून न्ही, मुद्दामूच असल्यो करून पळया. असल्यो नेवऱ्यो तुमकां कोणेच दाखयल्ल्यो आसच्यो ना. मुद्दामूच करा. आनी ही रेसिपी म्हज्या आवयची. आमगेर असल्यो नेवऱ्यो खूब करताली आनी आमी मज्जेन खाताली. आनी हांव आतां असल्योच नेवऱ्यो घरान करता चडश्यो. म्हज्या भुरग्यांक ह्यो नेवऱ्यो चड आवडटा. आनी हो पिठो आतां भरून दवरुया आनी मागीर आमी नेवऱ्यो करुया. हे पळय आतां हांवें तांबडे मिरचीचो पावडर म्हणजे लाल तिखट हे पळय घेतला आनी इतलेच पिठ्याक न्ही हे पळय इतलें घालता, अर्दो चमचो सुमार, आनी मिक्स करुया हे. आनी ह्यो जाल्यो तिखट नेवऱ्यो, पिठ्याच्यो तिखट नेवऱ्यो जाल्यो. आनी भितर कितेंच घालपाची गरज ना, म्हणजे हळद नाका, कित्याक साकरीच्यो न्ही त्यो, इतलेंच पुरो. आनी चड तुमकां तिखट जाय जर आनी इल्लो घातल्यार जाता. हेका मागीर टेस्ट फाल्यां सारकी उतारतली. आतां रात जाल्ली आसा, रातची 11 जाल्यार. आतां हें हांव सगळें सारण दवरता आनी फाल्यां सकाळीं आमी नेवऱ्यो करुया. आतां आमी कितें करुया, नेवऱ्यो आतां करपाक आतां पीठ जाय न्ही. हे पळय हांवें पीठ घेतलां तें तुमकां दाखयता. पाती करता तें पीठ म्हणजे मैद्याचें. ही 1 वाटी आनी ही 1 वाटी, 2 वाटी हे पळय घेतलें पीठ. आनी तीच ही पळय अर्दी वाटी घेतल्या, म्हणजे 2.5 वाटी घेतल्या पीठ मैद्याचें.
आणि तीच वाटी सेम हे पळय रवो घेतला आणि तो 2 वरां हांवें उदकान घालून दवरलेलो आणि तो बरो जाला सारको पळया सो तो आतां भितान घालुया. त्याच्या पयलीं कितें करुया, तो पाव वाटी घेतला दवरला हांवें, ते तेल तापले की ना ते पळय कळटाय पयले बरें तापोवन दवरला. आत्तां उतरला गॅशी वयले आनी ते आमी वयर पयलीं घालुया. आनी हे न्ही एक 3 चमचे सुमार असले घेतले हांवें. रवो फुगत घातलेलो पळय तो घालुया आनी आतां हे सगळें बरें मिक्स करुया. पयलीं मातशें चमच्यानूच करा कित्याक ते गरम आसता थंय तेल. हातून हांवें तूप घालूंक ना. तूप घातलें की ना खूब मागीर त्यो फुसफुशीत कश्यो खूब जाता आनी तेल घातलें की ना बरोबर जाता ते पाते. आतां हांव कितें करता, हें सगळें मिक्स करता आनी तुमकां दाखयता. हे पळया आतां हे 2 मिनटां सुमार बरें हातान हांवें हें केलें आनी हे पळया असो घट लाडू जाता न्ही तेचो. आतां जालें. आतां हातून थंड उदक घालून मातशें घटसरूच मळून दवरपाचें. मागीर आमी ते धापून दवरले की ना एक अर्दें वर 1 वर की आपुणूच ते मागीर सारकें मोव कशें जाता. तेका लागून चड पातळ करूंक जायना, मातशें घटसरूच करूंक जाय. चडूय घट्टय करूंक जायना, मातशें. आतां हांव तुमकां हें उदक घालता आनी मळून दाखयता. हे पळया आतां हे पीठ हांवें मळ्ळें. हे पळया अशें घट कशें पयलें आनी तेच बावलांनी हे पळय वाटयेन अर्दी वाटी उदक घेतलेलें, अर्दी वाटी लागली. आतां हे धापून दवरलें की ना बरें मोव कशें जातलें बरें म्हणून ते इतले पळय अशें घट करूंक जाय मातशें. आनी आतां कितें करपाचें जाणा, आमी हातून तेल घातलेलें पळय ताकाच असो हे पळय हात लावपाचो आनी मातशें अशें वयर हें करपाचें. मातशें आसता न्ही तितलेंच पुरो म्हणजे ते वयरूय मागीर मोवसण कशी उरता ताका. आनी तुमी तेल बीन भितर न्ही तापोवन चड घालूं नाकात. कित्याक जाणा चड जर घातलें जर कितें जातलें, ते नेवऱ्यांक न्ही व्हडले व्हडले बलून्स कशे येता आनी मागीर ते बरें जायना आनी ते फुट्टाय बीन मागीर. आनी इतलें कमी घातल्यार जाता मातशें तेल तापोवन, पूण ज्यादा घालूं नाकात. ही टिप्स तुमकां. आतां कितें करुया, हे आमी धापून बरें वेवस्थीत दवरुया. आतां हे धापता आनी दवरता. आतां हे धापला पळय तेका अर्दें वर किंवा 1 वर जावपाक जाय आनी परत मागीर बरें मळ्ळें की ना सॉफ्ट पीठ तयार जाता. ते जाले रेडी आमकां नेवऱ्यांक तयार. हे पळया आतां हे पिठाक न्ही 1 वर जालें आनी कितले मोव कशें जाले पळया सॉफ्ट. आतां हे बरें मातशें आनीक धरून बरें मळुया. मागीर हे बरें जातलें एकदम. तें हांव आतां बरें धरून मातशें पयलीं मळटा हें धरून. आनी म्हाज्या न्ही रव्यानूय उदक आसलें म्हणून म्हाका ती अर्दी वाटी सुमार लागली. तुमकां कितलें लागता पळय तें पळया. रव्यान जर चड उदक आसत जाल्यार इल्लें उदक कमी लागतलें. हें आतां मळटा बरें. हे पळया हे पीठ आतां कितलें सॉफ्ट जालां पळया. आनी समजा आतां तुमचें पीठ हे घट जाल्लें आसत, मळून सुद्दां आतां तुमकां घट कशें दिसत जर मातशें हाताक अशें उदक लावन सुद्दां मातशें अशें हें केल्यार जाता. मळ्यार परत जाता. परत एक 5 मिनटां दवरपाचें मागीर मळून आनी परत करपाचें. आतां हे बरें जाल्लें आसा तें हांवें इल्लें काडलां आनी तें सोमतें आतां धापून दवरुया. आनी हो आसा मैदो सुको तो लावपाक आनी हो घेता पिठो. आनी हे पळया हे आतां उदक घेतलां वाटयेन थंड आनी हो घेतला कॉटन म्हणजे कापूस. आनी हे हांवें हे पे अशी हे केल्या आनी आतां न्ही सुतान करपाची गरज ना. हे पळय हांव हातानूच अशें करता सुरयेन. हे गुळे करुया आनी लाटुया. हे पळया आतां हे पाते हांवें लाटले न्ही. आतां तातूंत न्ही आमी पिठो घालुया म्हणजे सारण.
आता हे फोल्ड केले आणि हांगासर अशें न्ही मातशें प्रेस करा आणि आता कितें करा चिरणे घेया म्हणजे कटर आणि सारको कट मारा. कट मारलो. आता हे पळय कितले काटे बरे आयले पळया. एक नेवरी तयार आणि एक तुमकां भरून दाखय. हे पळया हे आता सारण घातले भितर आणि मातशें अशें प्रेस करपाक जाय म्हणजे ती आमी फोल्ड करता आसतना सायडीक वचना. आता कितें करप हे पळय मातशें उदक लावप मातशें लायट आणि हे आसा न्ही ते तेका फोल्ड करप. हे पळय आणि मातशें पळय अशें फोल्ड करप सारकें आणि आता तेका कट मारप. आणि हे काढप. आता तेल तापले की ना कशें कळटले. हे पळय तापले न्ही तरी मातशें जाय वयर आयले पळया म्हणजे आता तापले. परत तुमकां आनी एक दाखयता कोणाक कळूंक ना तांकां. हे पळय वयर आयले न्ही म्हणजे तेल आता आमचें आता ही हांवें घातली न्ही कायलेन. हे पळय अशें वयर मातशें हें करूंक जाय आणि आता आमी दुसरी घालुया. हे पळया आता ह्यो भाजल्यो. आता आमी ह्यो काडुया आणि समजा तुम्ही तूप घातलेले आसत पिठान तर त्यो अश्योच हेच्या पयलीं काडपाच्यो नाजाल्यार त्यो मागीर खूब फुसफुशीत जाता. तांबड्योच खूब वता ब्रावन केल्यो न्ही तो आणि ह्यो आता हेका आमी तेल घातला ताका लागून अश्यो करपाक जाय आनी बेस्ट जाले पळय दोनूय जाल्यो. आता आमी त्यो हे पळय पॅनाचेर काडुया आणि मागीर न्ही आता एका मिनटान सुमार त्यो हे पळय पेपर घेतला हांवें टिश्यू तातूंत दवरतलें म्हणजे तेल मातशें हातून गेलें न्ही नाजाल्यार सगळे ते वले जवले कशें जातले म्हणून चिकचिकीत. पळय आता ह्यो हांव हे पळय हातून घालता म्हणजे उरलेले आता तेल बीन आसता पळय ते सगळे हेका लागतले आणि बऱ्यो तेला शिवाय सारक्यो बऱ्यो हे लागता सारक्यो हाताक बीन चिकचिकीत तेल लागचें ना. इतल्यो बऱ्यो जाल्या ह्यो आनी बेस्ट सारक्यो टेस्टीकूय जाल्या. तेन्ना तुमी अश्यो करून पळया. आता हांव उरलेल्यो सगळ्यो करता. हे पळया हांव तुमकां एक म्हजी ट्रीक दाखयता. हांव न्ही एकलेच घरा कडेन नेवऱ्यो करता आनी कश्यो करता त्योय तुमकां सांगता. शॉर्टकट मारता. पयलीं म्हणजे हांव कमी पीठ मळटा आनी हे पळय आता हे पीठ हातून दवरलें. आयज हांवें तुमकां दाखोवपाक खूब पीठ मळलेलें आनी हे पळय हांगा लाटल्यो न्ही आता लाटण्याचेर की त्यो काडटा आनी हेचेर दवरता आनी वलो फाडो हे ते कांयच लागना. हे पळय गुळे भितर दवरलेले आसा आनी थंय आता एक एक हे पळय काडून हांगा हांवें आतां भरली. आता भरता ती तुमकां ट्रीक दाखयता म्हणजे सारण भायर पडना. ही आता आमी हे सायडीक फोल्ड करता न्ही अशी धरूंक जाय आनी अशी करूंक जाय म्हणजे कितें जाता हे पळय ही सायड तुजी सारकी क्लीन उरली न्ही मागीर हे मातशें प्रेस करपाचें हे सायडीनी मातशें अशें घालपाचें आनी मागीरूच हे पळय अशें करपाचें म्हणजे हे जायना. हांवें आतां हे पळय ताटानूच करून हे पळय भरल्यो वेवस्थीत सगळ्यो. आतां हांव कितें करतालें गॅसीर म्हाजी कायल ऑलरेडी बारीक गॅस दवरून तयार आसा तातूंत ह्यो करतलें म्हणजे तुमी आतां 25-20 करून दवरपाच्यो. एकदम खूब केल्यो की ना आपुणूय जिवाक मागीर पुरो जाता तशेंय जायना आनी अश्यो सारक्यो खोशयेन जाता ती करप ताका लागून. आतां ही जाली. आतां हेका कट मारता. हे पळय हे काडटा आनी आतां ह्यो हांव
हे आसा पळय ते सुद्दां मागीर बरे भाजले की ना बरे तेचे तयार जाता खावपाक. अश्यो बेश्टोय खाल्ल्यार जाता नाजाल्यार तुमी न्ही हे पळय आतां ह्यो घालता हांव हे पळय आतां बारीक गॅस केला तो मिडियम करता आनी घालता आनी ताचो न्ही चुरमा सुद्दां केल्यार जाता इल्लें मातशें गोड बीन घालून. हे पळय आतां ह्यो भाजूनी हे पळया ह्यो आसा तिखट नेवऱ्यो आनी आतां आमी थोड्यो गोड करुया. आनी ह्यो नेवऱ्यो करता आसतना तुमकां एक टीप दिता. पयलीं तुमी मिडियम गॅसीचेर त्यो आतां घातल्यो न्ही अश्यो भितर आतां तेलान सोडल्यो पळय अश्यो सोडल्यो की ना मातश्यो रावन त्यो परतपाच्यो आनी परतिली की ना सोमतेच न्ही बारीक गॅस करपाचो. म्हणजे कितें जाता हे पाते आसता पळय ते वेवस्थीत फुलता आनी बरें कुरकुरीत जाता. हे पळय आतां कितलें बरें जालां पळय पयलें फुसफुशीत जाता आनी बरें जाता सारकें आनी खावपाक सुद्दां सारकी खुसखुशीत नेवरी पळया पयलें बरी जाता. हांवें कोणाक दिल्या पळय तांकां सुद्दां ह्यो खूब आवडलेल्यो आसा ताका लागून हांव सांगता मुद्दामूच करून पळया. हे पळया आतां ह्यो नेवऱ्यो रेडी जाल्यो आनी हांवें तुमकां आतां सर्व केल्या. ह्यो आसा तिखट नेवऱ्यो आनी ह्यो जावन आसा सेम पद्दतीन करप फक्त हातूंत न्ही गोड पिठो घातला आनी ह्यो आसा गोड नेवऱ्यो पिठ्याच्यो आनी ह्यो दोनूय न्ही टेस्टीक बऱ्यो लागता. तुमी मुद्दाम अश्यो करून पळया खाया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा.